अशा पाठी चांगला सुद्धा गरमी थर्ड फ्लोर आहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिल्डिंग चुकला विचार करा तुमका गोंयभरचो विषय खबर आसतलो की गेल्या म्हयन्याची जी इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आसा ती खंय तरी म्हणपाक अशी हरकत ना की खंय तरी हो सरकार एक्सटॉर्शन चालू केल्लें आसा पब्लीक एक्सटॉर्शन जे आसा ते ह्या सरकारान चालू केल्लें आसा आनी तेंचो हो षडयंत्र जो आसा हो पूर्णपणे स्मार्ट मिटर हाडपा खातीर केल्लो आसा आमी जेन्ना आमच्याच गांवची अंजुंची जेन्ना आमी बिलां पळयल्या ज्या लोकांक 1000-1500 बिलां येताली ती आज खंय तरी पिनल चार्जीस म्हणून लायल्या आनी 5000 ती बिलां पावयल्ली आसा आनी ही बिलां आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी ठरयल्या की ह्या फावटी म्हाका फाल्यां निमाणो दीस आसा बिल पे करपाक आमी कोणूच बिलां पे करचे ना कारण ही जी लूट ह्या सरकारान चलयल्ली आसा ह्या सुदीन ढवळेकारांची चलयल्ली आसा खंय तरी म्हाका दिसता शिरोड्या आनी फोंड्या इलेक्शनाक बसपाचो फंड ह्या बिलाच्या माध्यमांतून हो तयार करपाक लागलेलो आसा हे आमी हेचो पूर्णपणे निशेध करता आनी आमी प्रत्येक गांवच्या लोकांक सांगला की ह्या फावटी आमी कोणूच बिलां भरचे ना जो पर्यंत ते आमकां ह्या बिलांचें जस्टिफिकेशन दिना खंय तरी एक तरेचो जी बिलाच्यो तेंच्यांनी ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती खंयच दाखोवंक ना खंय एक प्रत्येक मनशाक जाका 132 रुपया पिनल चार्जीस आदल्या म्हयन्याक लागलेले तेका आज 2150 रुपया लागलेले आसा तेजे कॅल्क्युलेशन जेन्ना आमी तेंच्या ऑफिशियलांक विचारले तेंचे कडेन कॅल्क्युलेशनाचो कांयच आन्सर ना ते म्हणटा की खंय तरी ऑन एन एवरेज आमी वोल्टेज कॅल्क्युलेट करता आनी त्या वोल्टेजीचे आमी तुमकां फायन लायता म्हणून हेजो निशेध म्हणून आज आमच्या गांवचे लोक डायरेक्ट सीईसीच्या ऑफिसान येयल्ले आसा आनी आमी तेंचे कडेन आमची जी मागणी आसा त्यो तेंकां सबमीट करतले आनी तेंचे कडेन आमची एक ठाम मागणी अशी आसा की ही जी बिलां आसा ती रिवायज करून लोकांक दिवची आनी लोकांचो जो छळ ते करपाक लागला तो तेंच्यांनी बंद करचो ते खास करून खंयचे लोक आसा सगळे आमचे सगळे अंजुना बिल भरपाक ना म्हणलं पळय आनी कट केल्यार कट खंय करता हांव पळयता न्ही आमी पळयता तेंकां हात लायनमॅनांक बांदून घालतले आमी खांब्याक जर तेंच्यांनी आमच्या लोकांची लायटी कट करपाक लागले ते जाल्यार आमी पळोवन घेतले कितें करप ते कारण तेंचे कडेन आज ह्या सरकारा कडेन इव्हेंट करपाक पयसो आसा ते फॉर्म्युला 4चेर कोट्यांनी पयशे उडोवपाक पयशे आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फेस्टिवलां करपाक पयसो आसा पूण आज हो पयसो ज्या लोकांक खरेंच गरीब जनता आसा आज खंय तरी लोकांक हो असो म्हयनो आसा की तांकां एडमिशनाचे पयशे भरचे पडटा युनिफॉर्माचो खर्च आसा आनी ह्या टायमार तेंच्यांनी अशी जी एक्झॉर्बिटंट बिलां लोकांक हातीन दिल्ली आसा हो खंय तरी ह्या गरीब जनतेचेर अन्याय आसा ते गव्हर्नमेंट सर्वंटाक क्रायम करता जावं लॉ अँड ऑर्डर ते जर आमच्या लोकांचो जर ते छळ करतले जाल्यार फुडलीच आमच्या लॉ अँड ऑर्डर आमी हातीन घेवपाक तयार आहा कंप्लेनी करून वाजले मरे आज तेंचे कडेन फुल टायम येयना आज जेन्ना आमी ह्या थोड्याच दीस पयलीं जेन्ना फ्लक्च्युएशन चलता म्हणून सांगलेले तेन्ना खंय तरी तेंचे कडेन फुल टायम येई म्हापसा बसलो नासलो म्हणून आमकां त्या दिसा विद्युत भवनान येवचें पडलें आज जेन्ना तेंच्यांनी लोकांच्या हातीन ही बिलां दिल्या काडून तेन्ना खंय तरी प्रश्न विचारपाक थंय गेलो थंय तेंचे कडेन फुल टायम कोण बसलोच ना म्हणून आज आमची अशी परिस्थिती येयल्या की आमकां परत पणजे धांवन येवचें पडटा कितले लोक आसा कितले लोक प्रत्येक सगळ्या आज कशा आमी सगळ्यांक आमचे जे गांवच्या तांकां आमी आपयल्या पूण सगळ्या गोंयची समस्या आसा आज ते सांगता की तुमचो खंय तरी वोल्टेज हाय जाली हे जाली पूण हो हितून क्लियर कट इंडिकेशन अशें आहा की ते स्मार्ट मिटर हाडपाची तयारी आहा तुमी जर ही बिलां पळयत तेंकां जर दिसतालें की लोकांची वोल्टेज हाय येता जाल्यार तेंच्यांनी अवेरनेस करपाक जाल्ली पूण ते अवेरनेस करता कसली स्मार्ट मिटराची
हे घालपाक तांकां कितें हितूंतल्यान तांकां कमिशन खंय तरी मेळटलें ही तांकां आशा आहा पूर्णपणे आनी हेच्या खातीर हो सगळें चल्लेलें आहा. खंयच्या म्हयन्याच्यान ही बिलां वाडले आतां? होच म्हयनो डायरेक्ट 42 डेजाची बिलां दिल्या हेंच्यांनी आनी हांगा हें लायला पिनल चार्जीस. तुम्ही अपॉइंटमेंट घेतलेली थंय गेले मरे आमी 2 दीस जाले थंय गेले थंय तेंचे कडेन फुल टायम कोण ना हेंचो अपॉइंटमेंट घे आनी फाल्यां लास्ट डे बिल भरपाचो. फाल्यां जर ती बिलां भरना जाल्यार ते डिस्कनेक्ट करपाक भोवतले. तुम्ही किती करतले? आमी बसतले हांगा. एक्सप्लेनेशन हेंच्यांनी भरपूर पयलीं कितल्याच फाटी दिल्ली न्हू. कसले एक्सप्लेनेशन दिल्या? हे तुमी आतां स्मार्ट मिटर बिलांचेर तेंचे एक्सप्लेनेशनाक वरतूच ना. तांकां आमी वचून विचारले बाबा तुजें कॅल्क्युलेशन कशें केलां तुमी? ते कॅल्क्युलेशनाक तेंचे कडेन कांय तथ्यूच ना. आनी तेन्ना अशी जी परिस्थिती आसा ती पूर्णपणे कळटा की हांगा फोटिंगपणा धंदो चल्ला म्हणून हो. पूण ही आतां बिलां फूल गोवा गेलेले आहा सो आयज अंजुणकारूच कित्याक भायर सरले? लोकांक कळपाक जाय न्ही रे. लोकांक म्हाका दिसता पयसो आसतलो बाकी लोकांकडे आय डोंट नो. पूण आमची कोणे तरी स्टार्ट करूंक आमी आज हो सरकार खंय तरी नरेंद्र मोदीची 12 वर्सां सेलिब्रेट करता. हांगा गोंयकारांची जाल्यार 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार आनी अशा परिस्थितीन हे हांगा फक्त फेस्टिवलां करपाचो सरकार जाल्लो आसा हो. म्हणून आज आमी आमचो गांवांत चालू केला. बाकीच्या लोकांक जर इच्छा आसा तेंच्यांनी अवश्य येवचें जॉयन जावचें. तांकां जर तेंची कॅपॅसिटी मे बी थोड्यांची आसतली बिलां भरपाची पूण आमच्या लोकांची ना. कारण प्रत्येक गोष्टीन आमच्या खंय तरी मतदारसंघाक ह्या सरकारा कडून त्रास केल्ले आसा. गजा नोडल ऑफिसर काशीनाथ शेट्टीन म्हटलेले तुमचे कितें इश्यूज प्रॉब्लम आहा जाल्यार येवन मेळचे तो आन्सर करपाक रेडी आहा. तूं ताका मेळ. तो तेणे सांगलेले रिगार्ड विथ फ्लक्च्युएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूण हे तेज्या हातीन येत ना न्ही. फाल्यां तो आमची बिलां माफ करूं शकता का हे रिवायज करूं शकता ना. ही इज द ओनली ऑथॉरिटी हियर. नाल्यार आमकां मडकं वयचें पडटलें लास्ट हो करिना जाल्यार. सुदीन ढवळीकाराक कित्याक मेळना? तो मिनिस्टर न्हू तेजो. तो मेळपाक जाय. तो खंय शिरोड्या सोदू फोंड्या सोदू मडकय कोणी secretariat आसता न्हू सोदू तो. आमी सगळे पळोवन येयल्या. आतां कितें हेंकां ऑथॉरिटी म्हणून बसयल्या नाल्यार हेंच्यांनी घरा वयचें. ते जर सगळ्यात जर गोष्टी मिनिस्टरा कडून करच्यो पडटल्यो जाल्यार हेंचे मिनिस्टराकूच मेळ्ळा जाल्यार प्रॉब्लेम एक अशें तेंचे फाटीच खूब फाटी ब्रिफींग म्हणल्यार की जेंचो लोड कमी आसा आनी लोड चड कंज्यूम करता तेंचे लोड वाडोवचो म्हणून तुमकां पॅनल चार्जीस पडटले म्हणून. आमी तेच तांकां विचारले की तुमचो जो कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते आमकां दाखया. तेंचे कडेन कॅल्क्युलेशन दाखोवपाक काय मेथडूच ना. आज ते म्हणटा की तुमकां 2000 आमी पॅनल चार्जीस लायल्या डबल जावन कितें कोण आमचे लोक जो मनीस डिसेंबरान जशें वापरतालो पळय त्याच हिशोबान ताणें आज एप्रिल आनी मेन वापरला. शॉपान म्हाका सांग एक सुपर मार्केट चलता तो कितें मे म्हयनो येयलो म्हणून आनी 10 फ्रीज हाडूंक जाय ताणें तितलेच फ्रीज आसा पूण ताका आज बील 70 वयल्यान 1.5 लाखार येयला. हेचेर एक्सप्लेनेशन दिवपाक म्हाका ताणें आमकां दिवचें. थँक्यू. रावता तुम्ही बसता श्याम बसून घे. बसून घे. बबली बसून घे. तुका हे लाय कंटिन्यू आम्ही बंद करणार आम्ही चालूच असतो. ड्युटी ऑफिसर हॅव टू बी ऑन ड्युटी. गव्हर्नमेंटाचे पैसे खाली घरा बसून जाय. मात्र मासो हेजें नांव कितें? आयडेक्साचें नांव कितें? असं कसं उठवूया प्लॅन करी घालूया. दहा फोटो मारले त्यांनी. आता इंजिन तू बसणार आहे? तुम्ही बसणार त्यांच्याकडे